आता फाटल्या दिसा बुट्टी आयिल्ली पळय न्हू ते सगळे आमचे बुडोवन सगळे घरान सगळे सामान वेस्ट जाल्ले आहा सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा आनी हो बंडारो जातकीर आनी आमी रावपाचेच ना कातरां कोणी आमकां कांय दिवना आनी आतां बंडारो बाबा बांदी जाल्यार आमकां कातरां रावपाचें ना तेन्ना हांव सगळ्या कडेन मागता सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो तेंची घरान आमकां इतली उदक बांदून आमी अशी सुपारी काय उदक भायर मारला आमकां कोणें हेल्प करूं ना आमकां शेजाऱ्यांनी हेल्प केला आमकां खूब त्रास जालोले काल आमची पंचायत मिटींग आशिल्ली सरपंच आमचो गायब आसा बाबा तो पत्ता ताका किडनॅप केला कोण म्हणटा दिल्ली गेला आता तो म्हादेच्या प्रश्ना खातीर गेला बांदारेच्या प्रश्ना खातीर गेला काय स्वताच्या कामा खातीर गेला खबर ना 5 दीस आता सरपंच पंचायतीन आसना तो लीव घालना कोणाक चार्ज दिना आणि तो बिंदास भोंवता तरी आमचें राज्य चलता आणि आमी आतां कितें म्हणटा बांदारेचो प्रश्न आसा पंचायतीन आयकून घेवपाक जाय किंवा बाबा तो बरो वायट आमी एक्सप्लेन करपाक जाय न्ही लोकांक बाबा लोकांक कळना कितें जाल्यार आमी WRD कापोवपाक जाय किंवा कन्सर्न कोण ऑथॉरिटी आसा तांचे कडेन डिस्कशन करपाक जाय बांदारेचो फायदो कोणाक उसगांवच्या लोकांक फायदो काय भायल्या हांकां फायदो ते पयलीं आमी पळोवपाक जाय ते पळयनासतना सरपंच वता दिल्ली आनी लोक हांगा येवन वता कारण मोर्चा हाडपाचो पयर आमी तांकां लेटर केल्ले आनी तांकां स्टॉप नोटीस काड म्हटलेली की कोण ओनर आसा पळय तेच्या नांवार पंचायतीन NOC दिवंक ना म्हणून सांगिल्लें आमकां म्हणटकीर आयज पंचायतीन तेंची बॉडीन मिटींग घेतली आनी एक डिसिजन घेतलें की आमी पंचायतच्या लेटर हेडार एक कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट चीफ ताका इंजिनियराक लेटर केला की लोकांक ह्या बंधाऱ्याक ओपोज आसा आनी लोक तुमी येवपाचे हांगा आनी लोकां कडेन सगळें म्हणजे जॉयंट मिटींग घेवपाचें आनी लोकांचें डिसिजन हें करून तुमी कितें तें म्हणजे तुमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें डिसिजन घेवपाचें पूण लोकांचो विरोध आसा आनी पंचायत ती लोकां कडेन आसा म्हणून आमी तांकां हें लेटर घालून एक 8 दिसाचो टायम दितले फुडली 26 जानेवारीक आमची स्पेशल ग्रामसभा ते दीस आमी आमचो प्रश्न घालतले आनी आमी रिजोल्युशन पास करून घेतले की आमकां हो डॅम बंदारो नाका म्हणून तुमकां खबर आसतलें फाटल्या 2 दीस पयलीं सोनारबागान जो WRD मार्फत जो बंदारो येता त्या बंदाराक लोकांचो ओपोज आसलेलो आनी जेन्ना लोकांक कळ्ळें की थंय मशीन घालून तें डिमार्केशन चालू आसा तो बांदपाचें काम तेन्ना लोक थंय गेले आनी लोकांनी तें काम आडयलें आनी रोखडेच थंय मामलेदार तशेंच पोलीस फोर्स पावन तें मशीन तेंच्यांनी हाडून तें काम स्टॉप केलें त्याच प्रमाणे आयज सगळे लोक जे आसा ते बंदाराक लागून मोर्चा घेवन हांगासर आयिल्ले उसगांव पंचायतीचेर आनी पंचायतीन जेन्ना तेणें पयलें की सरपंच ना जवळ जवळ 7-8 दीस तो म्हाका दिसता लिवेर आहा जावं खंय गेला तो खबर ना आनी तेणें चार्जूय कोणाक दिवना तेन्ना जे पंच मेंबर आशिल्ले बाकीचे 6-7 मेंबर आशिल्ले तेंच्यांनी आयज एक WRDक लेटर केल्लें आसा की एक जॉयंट मिटींग पंचायत मेंबर आनी WRD ऑफिस वर्कर्स आहा तेंच्या वांगडा एक जॉयंट मिटींग घेवन ह्या बंदाऱ्याचेर कितें डिस्कशन जावचें जावं लोकांक हो बंदारो नाका म्हणून अशें लोक सांगता तेन्ना एक 8 दिसाची मुदत तेंच्यांनी घेतली आनी मिटींग जातकूर कितें एक्झॅक्ट आहा तें ठरतलें आनी तेच्या उपरांतूच जें डिसिजन आहा ते लोक घेतले आनी त्या उपरांत 26 तारखेक तेंची ग्रामसभेकूय तेंच्यांनी सांगलें लोकांनी की ह्या बंदाऱ्याक तांकां ओपोज जातलो आनी हेज्या पयलीं ह्या गांवांत बुट्टी येवन खुबशे लोकांक त्रास जाल्ले आसा ताका लागून हो बंदारो जालो जाल्यार परत एकदां गांव अशीच समस्या जातली आनी लोक गांव सोडून वयचे पडटले पाळी येतली ताका लागून हो बंदारो तांकां नाका आनी त्यामुळे तेंच्यांनी ह्या पद्दतीन त्या बंदाऱ्याक ओपोज केलो आसा उसगांवच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।